प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 4थ्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मानेवंत आग्नेल भुरग्यापणारूच बोलवंत मिशनार जावंक आवडेता हो 4थ्या नोवेनाचो विशय। मानेवंत आग्नेल ल्हानूच आसतना पवित्र सोबेत जातल्या भोगतीच्या वातावरणांत नेमीत मिसळ जावन पवित्र सोबेच्या मिसावांचो उत्तेजीत साक्षीदार जावंक पावलो। देवाचे येवजणे प्रमाणे दुसऱ्यांक बरो मार्ग दाखोवंक बावतिजमांत भुरग्यांक माकल्यांक। हें करूंक कांय भुरग्यांच्या काळजांनी कुटुंबान नेमीत केल्ल्या मागण्या उद्देशी तशेंच बऱ्या मुल्यांनी विणलोल्या जिविता वरवीं पाद्रीपणाक आनी म्हत्वाची जिविताक देव आपोवणी किर्लूंक येतात। क्रिस्ती आवय बापायन आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक मिशनारी आपोवण्याक उक्ती रावंक उर्बा दिवंक आमचे कुटुंब देव आपोवण्याचो मोळो करूंक मिसांव फुडें व्हरूंक मागुया। तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार। ह्या मिसाची इतेसावां हे पोरी। फॅमिलीक बरी भलायकी मागता कायतानो सोजा सांताक्रूज। किटी लायनल आनी वेलिंगटन रॉड्रिगीस हांच्या जल्मा दिसा तांकां बरी भलायकी मागता चगास रॉड्रिगीस पिलार। रुझेल फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता रॉनी फेर्नांडीस लोथोली। क्लिफ पिनेरो हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी आनी सायरस पिनेरो हाका बरी भलायकी मागता लुड्स गोन्साल्वीस आगासायम। साबास्तियान फ्रांसिस्को ग्रेशियस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता रोजरीन आनी सेल्विन ग्रेशियस आगासायम। फॅमिलीक बरी भलायकी मागता आंतोनियो जुआंव फेर्नांडीस माजोड्डा। दिनवास्ता आनी जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जुजे फ्रांसिस्को फेर्नांडीस कोलवा थावन। सिल्वेरा फॅमिलीक बरी भलायकी मागता फ्रांसिस्को सिल्वेरा आगासायम। दिनवास्ता आनी बरी भलायकी मागता मायरा फेर्नांडीस आनी स्टीवन मास्कारेनस सांताक्रूज। भुरग्यांचें देणे आनी बरी भलायकी मागता स्टीवन आनी उषा फेर्नांडीस सांताक्रूज। डॉनी फ्रांसिस डिकोस्टा हाका बरी नोकरी आनी बरी भलायकी मागता इजाबेल आनी लेस्ली डिनीज दोना पावला। बरी भलायकी मागता फिलियो डिक्रूज आनी मेलिशा लुकस शिरोडा। दिनवास्ता आनी एडियल रॉड्रिगीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मेल्बा आनी आग्नेलो डिकुना आजोशी। मागलोले उपकार फावो जाल्यात म्हूण दिनवास्ता आतोने जुलियत फेर्नांडीस आनी फामील पिलार। आपल्या 75th जल्मा दिसा देवाक दिनवास्ता आनी बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागता सेबास्तियान फेर्नांडीस कोलवा। दिनवास्ता आनी मीस भेटयता जेस्मन सिल्वेरा कालांगूट। ह्या मिसांत वांटो घेवंक फातिमा माता वेळुगांव आनी इश हृदय दप्पाडा ह्या आमच्या मिसावांची भुरगीं हाजीर आसात। तांच्या इतेसावां पासत आमी मागुया। यादनिकांक येवकार दिवंक सगलीं आमी उबी रावुया।
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मानवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारीच्या 4थ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मानवंत आग्नेल भुरग्यापणारूच बोलवंत मिशनार जावंक आवडेता. मानवंत आग्नेल ल्हानूच आसतना पवित्र सभेंत जातल्या भोक्तीच्या वातावरणांत नियमीत मिसळ जावन पवित्र सभेच्या मिसावांचो उत्तेजीत साक्षीदार जावंक पावलो. जेजूचो शीस, जेजूचो रूपकार. भुरगेपणारूच पवित्र स्नाना वरवीं भुरगीं क्रिस्ताक एकवटतात. हो संस्कार घेतना दोवे नेसणे उदेशी क्रिस्ताक न्हेसून आनी त्या मागीर पेटलोली वात हातांत घेतना क्रिस्ताचो उजवाड घेवन भुरग्यां आनी क्रिस्ता मदें खोल संबंद रचून येवन भुरगें मिशनारी जिविताक खान मारता. देवाचे येवजणे प्रमाणे दुसऱ्यांक बरो मार्ग दाखोवंक बावतिजमांत भुरग्यांक मागल्यांत. हें करूंक कांय भुरग्यांच्या काळजांनी कुटुंबान नियमीत केल्ल्या मागण्या उदेशी तशेंच बऱ्या मुल्यांनी विल्लोल्या जिविता वरवीं पाद्रीपणाक आनी म्हत्वाची जिविताक देव आपोवणी किर्लून येतात. क्रिस्ती आवय बापायन आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक मिशनारी आपोवण्याक उक्ती रावंक उर्बा दिवंक आमचें कुटुंब देव आपोवण्याचो मोळो करून मिसांव फुडें व्हरूंक ह्या मिसां बेतेंत आमी मागुया. मोगाळ बाबा भयणीदो, ही मुख्य कल्पना आमच्या मुखार दवरल्यांत ती आमचीच करून आनी आमच्या मुखार दवरलेल्या इंतेसा पासत आमी मागुया. आनी ही मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर केल्ल्या पातकांचो उगडास करून देवाचें आनी पेल्याचें बक्षणे आमी मागुया. काळजांतावन दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोरपतल्या देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो न्याव विचारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान विचारून वायट जाल्यारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वागेव सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सर्वेस्परा तुजे पोरजेक गोवडी दिवन तुज्या भुरग्यांची तूं जतन करताय. तुजे पवित्र सभेचेर तुजो भोक्तीचो आनी गोठायेचो आत्मो धाड.
तुजे वेदीचेर तुजो सेवा धर्म चलोवंक आनी उर्बेन लिंटवायेन शुभ वर्तमान परगटूंक फावो तसले मुणयारी उपजय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागयोन पावलून एफेसकारान बरयलेले चिटये वेले वाचप. भुरग्यांनो, सोम्याच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. भासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा भासावणी. अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आयूक ह्या संवसारान तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सुयेग दिवं नाकात. सोम्याचे शिकोवणे पोरमोणे ताच्यो चुकी दाखोवंक आनी बूद दिवंक तांकां बरी देखीन वयर काडात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. परतून म्हणयात, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. तुवें रचलाय तें सोगलें, तुका दिनवासूंक सर्वेस्पोरा, तुजे भक्त तुजे वणवण करूंक, तुजे राजवटकीचें मोहिमा गाजूंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक. जबाब, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. अशें सगल्या मनशांक तुजी वडती कर्तृत्वां आनी तुजी राजवटकीची लोकलोकीत मोहिमा कोडीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासनाचें राज. पिडकेचे पिडकेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. सोकला पडटेल्यांक सर्वेस्पोर आद दिता. जुलामांक चेपलोल्यांक तो न्हीद उबी करता. जबाब, दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच उद्गाराक सगळीं उबी रावया. वर्तमानांक वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सरशीं हाडटालो. शिसांनी तांकां खोरायेन परतिलीं. हें पळोवन जेजू चाडवलो आनी ताणें तांकां म्हळें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात, कित्याक सुर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सोदचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेंत घेवन
आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणींनो, आयचो दीस भुरग्यांक भेटयलेलो दीस आनी आपोवण्या खातीर भेटयलेलो दीस. आनी आमच्या चलत्या कॅलेंडरा प्रमाणे चिल्ड्रन्स डे आमी समोरुमता इंडियेक. आयचो विशय जावन आसा मनवंत आग्नेर भुरग्यापणारूच बोलवंत मिशनर जावंक आवंडेता. मोगाड बाबा भयणीनो, नोव्हेनाच्या पयल्या दिसा आमी आमचे एनेक्स ते बिल्डिंगांत हे रस्त्यार आमकां दिश्टी पडटा थंय प्रदर्शन केल्लें आसा. एक्झिबिशन मिसांवाचें पिलार मिशन एक्झिबिशन. जायते जाणांनी घोडये पडयलां आसतलें. तुमी दुसऱ्यांनी पळोवंक ना तें पळोवचें. आनी तें कसलें एक्झिबिशन? ज्या ज्या वाठारांनी पिलारचे पाद्री मिशनार कशे गोंयतावन गेल्यात भायर, ज्या ज्या वाठारांनी तांणी आपलें जिवीत खोरचिलां, आनी आयज जायते पाद्री आमचे मदीं हिंगा आसात, मिसांवांत काम करून हिंगा रिटायर्ड कशे निमाणी वर्सां निमाणे दीस आपले सारतात. त्या वाठारांनी आमी जें काम केलां तांची संस्कृताय, तांचें जिवीत एके भाशेन ह्या एक्झिबिशनान गुंतलायलोलें आसा. तें पळयत जाल्यार तुमची काड जमाना उजवाडटलींत. कित्याक तुमी मिसांवांत वचोंक नात, पूण तुमचे पूत, गोंयचे पूत, गोंयचे पवित्र सभेचे पूत तुमच्या नांवान, गोंयचे पवित्र सभेच्या नांवान मिसांवान वेतात. त्या मिसांवांनी काम करून देवाची बरी खबर परगोडटात. म्हणटूच आमी जाणा तुमी वचून पावचे नात, म्हणटूच तुमचे खातीर हें एक्झिबिशन करून दवरलेलें आसा. पिलार संस्था आयज आपोवण्या खातीर भेटयलेलो दीस म्हणटूच पिलार संस्था हांव सदांच म्हणटा तुमची संस्था. हे गोंयचे पवित्र सभेन ही घडोवन हाडलेली संस्था. गोंयचे पवित्र सभेचे पूत तुमच्या नांवान मिसांवान वेतात. तुमी वचोंक पावनात म्हणटूच तुमच्या नांवान ते वेतात. हे सगळे पूत हिंगा बसून आसलेले आसा, आयज जे मिसान वांटो घेतात ते तुमचे पूत, गोंयचे दोरतोरे बेले तुमच्या नांवान ते वेतात. आनी जें काम तुमी करूंक जाय आसलें तें तुमच्या नांवान भायर वचून कोत्तात. 500 कड्यारी युरोपी मिशनार गोंयांत आयले आनी धर्म आनी भवार्थ आमकां एक देणें कशें दिलें. पूण त्या उपरांत 4 शेंकड्या उपरांत, 4 शेंकड्या न्हू 50 ते पुर्तुगेज गेल्या उपरांत, त्या उपरांत पिलार संस्था जल्मांत आयली. कित्याक लागून मिशनार इंडियेक जायते वाठारांनी गरज आसली मिशनरांची. कोण वेतलो? कोण वेतलो? 2 पावटी पिलार संस्थेच्या इतिहासींत 2 पावटी ही संस्था एके भाशेन पयले सुवातेर जल्मांत आयली, दुसरे सुवातेर नवसरली. आनी त्याच फ्रांसीस शावेराच्या नांवान, कित्याक तो वडांतलो व्हड एके भाशेन मिशनार, ताच्या नांवान ही संस्था घडोवन हाडल्या. आनीक ही मिशनर संस्था जायत्या इंडियेच्या वाठारांनी काम करीत आसा. तर मोगाड बाबा म्हणिलो, हे तुमच्या नांवान मिशनांत काम चलता आनी तुमचे पूत आपलें जिवीत झरयतात ह्या जेजूच्या शुभ वर्तमानाच्या परकुटणे खातीर. आयज हो दीस आपोवण्यांक भेटयलो म्हणटूच
पाद्र आग्नेलाचेर आमी थोडोच नियाळ करुया. पाद्र आग्नेल हिंगा आसतना एक व्हड भरवशाचो मनीस तो. आनी हिंगा आसतना कांय कारणाक लागून पाद्री उणें जायत गेले आनी मरत जाणटे जायत मरत गेले. आनी कोणें म्हणलें आरे संस्थेचें कितें जातलें, संस्था उत्तली, जेतली, मरतली, असले विचार त्या वेळार पाद्र आग्नेलान हें बाकीत केलें. एक प्रवादीक असो पिलारची संस्था मरची ना, कित्याक देवाचें बोट थंय आसा. आनी कितें घडलें, पाद्र आग्नेल मेल्या उपरांत रोखडेंचें सपोन ताचें साकार जालें. ताची आडांय गाडल्या उपरांत जायती पिलार संस्थेक वोकासांव आयलीं, जायतीं आपोवणीं, जायते पाद्री. आनी त्या उपरांत पिलार संस्था वाडत चडत गेली, जायत्या वाठारांनी शिंपडली. हें पाद्र आग्नेलाचें सपोन, पाद्र आग्नेलाचें बाकीत एके भाशेन साकार जालें. पूण हें कित्याक तें जावंक पावलें, कित्याक भरवंशाचो मनीस तो. आनी हो भरवंसो आनी भावार्थ ताका खंयचो ताच्या फामिलींत. आमी जायते पावटी जायत्या सेर्मांवांनी ताच्या जिविता वयर आमी आयकता कसलो भुरगो तो आपले फामिलींत. लिडरशीप ताच्या जिवितांत आमी पळयता, भावार्थाचें, धर्माचें लिडरशीप. तरणाट्यांक भुरग्यांक आपल्या सारक्या इदारीच्या भुरग्यांक घेवन एकठांय करून तांकां दोतोन शिकोवंक, बरें ती शिकोवन तांकां दिवंक. पयले सुवातेर हें जावन आसलें तेचें काम आपल्या घोराब्यांतूच. पूण हें ताका कशें आयलें, आपले आवयच्या बापायचें. आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकलां, सुपुल्या भुरग्यांक म्हज्या सोरशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात. सुपुल्या भुरग्यांक घेवन आवय बापूय आग्नेलाची आपल्या सगळ्या भुरग्यांक घेवन, आनी न्हयच फकत आपल्या भुरग्यांक पूण सगळ्या दुसऱ्या शेजारच्या भुरग्यांक घेवन मागणें करप ही बरी व्हड आनी व्हडती देख आसली तांच्या घोरब्यांत. आनी हे पासत हें आपोवणें पाद्र आग्नेलाक फावो जालें. घडये दुसऱ्यांकूय फावो जाला आसलें, आमी नोकरो दुसऱ्यांची इतिहास कितें खंय पावलें आनी कितें जालें. पूण आमी जाणो ओ पाद्र आग्नेलाक नोक्यात कशें, माणीक कशें शायनींग, चकचकता, आजुनूय चकचकता आमच्या मुखार. कित्याक ताचें जिवीत खरेंच मोगाचें, भावार्थाचें, भरवशान भरलेलें. ताची उतरां सगळीं साकार जातात आमच्या जिवितांत. आनी ताचे एके भाशेन ताची विरोधी आमी मागता तेन्ना आमच्या जिवितांत खरेंच जायते आमी मागता तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत तें आमकां मेळटा. हें कित्याक पाद्र आग्नेल ल्हानूच आसतना एक मिशनर कसो जावंक सोदतालो, आवडितालो. आनी ते पासत तो पिलार पावलो. पिलार पावन कितलें बरेंपण इगोर्ज मातेक ताणें हाडलें. मोगाड भावां भयणींनो, आमकां मिशनर आपोवण्याची गरज. आमी म्हणटा आमच्या गोरोब्यांनी भोव थोडीं भुरगीं एक दोन तुमकां सांगचें म्हणल्यार आमचे पिलारचे संस्थेंत थोडे पाद्री आसात, एकलोच भुरगो, आवय बापूय फाटीं सरोंक नात आपल्या भुरग्यांक भेटोवंक. एकलोच आवयन बापायन आपलें चिंतूंक ना, कोण आमकां पळयतलो ना. आमचे संस्थेच आसात. देवाचे आपोवणें, देवाच्यो एके भशेन मिस्तेर आमकां समजूंक येयना. गेल्या सुमारांत गेल्या आयताराक शुभ वर्तमान आमी आयकलां, ती विधवा आपले दोनूच नाणे आसलेले ते देवा खातीर भेटयता. तिणें आपल्याचे फाल्यांचें चिंतूंक ना, आपले फाल्यांचें चिंतूंक ना. आदल्या कोरांत सामुएलाच्या पुस्तकांत पयल्या अवेस्पोरांत आमकां मेळटा सामुएलाचो जल्म. ताची आवय अन्ना मागताली एक भुरगें, आनी मेळो जाल्यार हांव तुका भेटयतलें. तशेंच घडलें. सामुएल जल्मलो, देवान मागलो रे देणी ताका फावो जालें, आनीक त्या उपरांत ताणें देवाक भेटयलें. जकारियास आनी एलिझाबेथ तांच्या जिवितांत जाणटे पिरायेक भुरगो जालो, देवाक भेटयलो. आंकवार मारीची गोत कितें? अन्ना आनी शोकी आंकवार मारीक देवा खातीर भेटयली.
कोणाकूच कांयच उणें जावचें ना, कोणाकूच कांयच उणें जावचें ना. जशे परी एलिशा आदल्या कोरान आमकां सांगता, ते जारेफात ते विधवेक सांगता, तुवें म्हाका कितें निमाणें उरलां तें म्हाका दी जाल्यार तुज्या दोणांत पीठ उणें जावचें ना, ना म्हूण तुजे बाटलेंत तेल उणें जावचें ना. म्हणटूच मोगाळ बाबा भयणीं, आयचीं वाचपां आमकां आपयतात, उदार काळजान आमी दिवचें, उदार जावचें आमच्या जिवितांत. आनीक भुरगीं जल्मांत हाडूंक गरज आमच्या जिवितांत देवाचें काम मुखार वचूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत एफिसियन्स 6 आवेस्पोर आमकां सांगता, श्रेश्ठीन आनी बरे देखीन सुमयाची वाट शिकोवन ल्हान व्हड करात, ल्हान व्हड करात. जे मनीस ल्हान ते सदांच व्हड जातलेत, तांकां ल्हान जावंक शिकयात, ते उपरांत ते व्हड जातलेत. हें सगळें आमच्या घोराब्यांनी घडोवंक जाय मोगाळ बाबा भयणीं. आनी जवळ एकल्या घोराब्याचेर एके भाशेन ही जबाबदारी आसा. न्हयच फकत भुरगीं जालीं, पूण तांकां शिकोवप, तांचेर हात धरप. गोडे पाद रानाच्या आवय बापान सदांच तांचेर आपल्या भुरग्यांचेर हात दवरून मागणें करतालीं, बेसांव दितालीं. हें वातावरण आमच्या जिवितांत आमच्या घोराब्यांनी करची एकदमूच गरज. कित्याक आयज जायती आमची तरणाटी वायटाक तिंका सांपडटात. म्हणटूच आमी तांकां आमचे हात धरून आपल्या एके भाशेन थाब्यान धरून तांच्या जिवितांत मार्गदर्शन करूंक एकदम गरज. आनी आयचें शिवर्तन आमकां सांगता, वेंगेन घेवन आनी तांचेर हात दवरून तांकां आशिर्वाद दितालो. वेंगेन घेवन तांचेर हात दवरून तांकां आशिर्वाद दितालो. आमी करता आमच्या घोराब्यांत आमच्या भुरग्यांताय असलो संबंद आमी दाखयता काय हो विचार करची आमकां गरज. तर मोगाळ बाबा भयणीं, आयज हांचेर वाचपांचेर नियाळ करतना भुरग्यां पासत मागुया. भुरगीं देवाच्या मोगान, पेल्याच्या मोगान, इगोजमातीच्या मोगान वाडूंक, आनी तेच परी आनीक आमी उदार काळजान आमच्या भुरग्यांक देवाच्या कामाक भेटोवंक ल्हानूच आसतना हें आपोवण्याचें देव आपोवण्याचें बीत तांच्या काळजांत रोंपूंक केद भाशेन इकुरपा हे मिसांतल्यान आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. थोडीच मागणी सगळ्या बापाक हे वेळार आमी उबारुया बावडतान आनी बोरवशान. हे परी आमच्या भुरग्यांक तांच्या जिवितांत हें आपोवण्याचें देव आपोवण्याचें बी रोंपूंक आनी तें वाडोवंक आनी चडोवंक. आमच्या पाप सायबान गवळी बिस्पांनी, याज्ञिकांनी आनी मोतवाशांनी आपलें काळीज एका ल्हान भुरग्या सारकें निर्मळ आनी पवित्र दवरूंक आनी ह्या वरवीं त्या आमच्या सोमयांच्या मोगाचो परमळ आपल्या जिविता वरवीं आपले पोरजे थंय पावूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घाल्ले पोरजेची सेवा करतना भुरग्यां सोवें केरीत हुस्को दाखोवंक आनीक वेगळोचार करिनासतना शिकपाच्यो सवलत्यो सगल्या भुरग्यांक एक सारक्यो दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. अनाथ भुरग्यांक तांचो सांबाळ करतल्यांनी फावो तो मोग दिवंक आनी गरीब भुरग्यांक फावो तें जेवण आनी शिकोवप फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी आमच्याच पासत मागुया. आमी आमच्या भुरग्यांक व्हडलीं सपनां सोपणूक सांगात दितना साद्या चालत्या जिविताचो वावराचो आनी पेल्याचो मोग तांच्या काळजांत घालूंक
आनी क्रिस्ती तत्वां वरवीं तांकां वाडोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या भुरग्यांनी देवाचो ताळो आयकून देव आपणे उदार मनान आनी काळजान स्विकारूंक आमी मागुया. तेच परी आमच्या सगल्या सेमिनारिस्टांनी संवसारीक बुलोवण्यांक पूर्ण तरेन पाठ करूंक आपली आकारणी सुफळायेन करूंक पावूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगडा बापा, बावार्थान आनी बरवशान केल्ल्या मागणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी गरज ते आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. म्हज्या बाबां भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाड बापा, तुजे पोरचेची मागणी आनी दानां मोगान स्विकार कर. तुज्या पवित्र गुटांचे मुनियारपण चलयतात तांची संख्या वाडय आनी तुज्या मोगांत आनी सेवेंत तांकां बाळगून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारोन मेलुरी तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वतां भोगताची सभा. देखून सगळ्या दिवता आसा खातीर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Provide
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पोरना वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गोंगडी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गोंगडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुर्जोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुसे, भाग्योन दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरबुंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाड बाबा म्हणिदो चिसून शिकयलेलें सोबीत सुंदर मागणें सगळ्या बापाक उबारुया आनी आमच्या इगोर्स मातयेंत जायतीं भरपूर देव आपोवणी आमकां फावो जावंक मागुया. म्हणुया, आमच्या बापा सर्तींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वत्रेकतांव तूर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांची सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मदतांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरें केलें Sana
तुझी कुशीवू तुझे रोग पिवू तू जीवन भरू आम्ही एक जाता आमचे मोदेरा जेजू मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरेन सांगता तुया वासा मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरेन सांगता तुया वासा तुझे नाव घेता तुका मान दिता भारतांत सोगली तुका वंदिता आमचे मोदेरा जेजू मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणा मोदे कोरेन सांगता तुया वासा जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया जेजूक दिन वाचतना आमच्या कुटुंबांतली मानेवंत आग्नेला भाशेन धर्म परगटणार मिशनार याज्ञीक पाद्री तशेंच माद्री उत्पन्न करूं म्हणून मागुया आमचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो हातूंत आमी देवाचो मोग ओळखूंक पावल्या आमी तशेंच आमच्या बाबा भयणी पासत जीव दिवंक जाय प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सुर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या तुवें पवित्र सभेच्या शेतांत वोंपलोलें बी ह्या मोगाच्या संस्कारा वरवीं किर्लून वाडोवं आनी जायते तरणाटे तुज्या चाकरेक लागून आपल्या भावा भयणीची सेवा करूंक मुखार सरूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार आयज ब्रेस्तार म्हणटच कितलो लोक ह्या पिलारच्या दोंगरार आयिल्ले आसात तुमी तुमच्या येण्या वरवीं मानयंत आग्नेलान जायतीं बेळसांवां देवा लागीं मागून तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर दिवची म्हणून आमची कालती मागणी मोगाड इश्टनो आयचे मीस भेटयलोलो आमचो पिलार संस्थेचो सर्व वडील फादर नाझरेथ फर्नांडीस तुमच्या सगळ्याच्या नांवान फादर तुका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा इश्टनो आमच्या सर्व वडिलांन हुस्को दाखयलेलो आसा देव आपोवण्याच्या खातीर आमकां जाय तुमची भुरगीं पिलार संस्थे वरवीं इश्टानो जायत बरो वावर चलता मिसांवाच्या गांवांनी लोक आशेवन रावता मिसाची भेट मेळटली काय म्हणून आनी जायती फावटी याज्ञीक ना देखून पवित्र मिसाची भेट पर्यंत तांकां मेळना असले वेळार आमची कालती मागणी तुमकां इश्टानो तुमच्या कुटुंबांत जरी तर भुरगीं दाखयतात उमेद
तांकां धाडात तुमचें उत्तेजन दियात. ते मिशनर जावंक सोदतात जाल्यार याज्ञीक जावंक सोदतात जाल्यार तुमचो सांगात तांकां दियात. हांव वोकेशन डिरेक्टर पिलार सोस्तेचो घराघरांनी गेले उपरांत जायते फावटी आमकां आयकूंक येता, फादर 10वी जावन उपरांत वचून दी, 12वी जातूच वचून दी. इश्टानू हें सारकें काय? हांव नकळो. पूण हांव चिंता अशें, म्हजो भुरगो जरी तर म्युजिकाक बरो आसा जाल्यार, वायलन शिकोवंक सोदता जाल्यार हांव म्हज्या पुताक म्हणचो ना बाबा तूं राव, 10th जावं दी, 12वी जावं दी, उपरांत वायलन शिकोवंक वच. तशेंच म्हजो पूत जरी तर फुटबॉल खेळोंक सोदता, बरो आसा जाल्यार हांव म्हज्या पुताक म्हणचो ना बाबा ट्रेनिंगाक आतां न्हू, 10वी जावं दी, 12वी जावं दी, उपरांत वच. मोगाळ इश्टानू, आमची कालती मागणी, तुमची भुरगीं आमकां जाय, तुमची भुरगीं जेजूक जाय म्हणटूच आमी उलो मारता. तुमची भुरगीं जरी तर उमेद दाखयतात, हांव आसा बँड स्टँडांत, तांची नांवां आमकां दियात. कित्याक जेजूचो वावर आनीकूय जायतो परगट करचो आसा. तुमचो आदार, तुमचो सहकार आमकां जाय. आयज आमचे मदें नगर हवेलीची आमची भुरगीं फातिमा माता वेलगांव आनी सिक्रेट हार्ट दपाडा फादर अर्जुना सांगाताक आयिल्लीं आसात आनी हे पवित्र मिसान भाग घेता. हांव फादर अर्जुन तुका आनी तुज्या ह्या भुरग्यांक माई मोगाचो येवकार. तशेंच आयज हो कोयर बरी भाशेन केलेलो आसा आमचो भाव रोनी आनी तांचो पंगड. थँक्यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. मान्यवत आग्नेल तुमचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. इश्टानू, किरीत मिसावा खातीर, किरीत इंतेसावा खातीर तुमची मिसा आमच्या ऑफिसांत दिवंक जाता. आमचो पिलार संस्थेक एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी सातोडें वावराडेचो इश्ट उजवाडांत आयिल्लो आसा. हो चलता. ताचेर मिसावाचो वावर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेवता. आमी मागता तुमचे थंय इश्टानू हो सबस्क्रायब करचो आनी आमकां तुमचो आदार दिवचो. पिलार संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक कोणी आदार दिवंक सोदता जाल्यार आमचे बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून दिवची. मोगाळ इश्टानू, मान्यवत आग्नेला वरवीं जायत्यो बरो वावर चलता, जायत्यो मिलाग्र्यो घडटात, जायत्या जाणांक पेकोवणी मेळटा. आमी मागता तुमचे थंय असली तुमकां पेकोवणी मेवल्या उपरांत आमकां येवन कळयात. दुयेंत आसलो तेन्ना ताचो रिपोर्ट एक्सरे बरो जाले उपरांत तो एक्सरे तो रिपोर्ट्स हाडून दियात. आमकां असल्यो वस्तू गरजेच्यो. इश्टानू, फादरान म्हणला ते भाशेन पिलार मिशन एक्झिबिशन आमच्या सेमिनारीच्या एनेक्स हॉलांत चालू आसा. आमच्या मिसावांची संस्कृताय आमी थंय दाखयलेली आसा. जायते फावटी आमकां आमच्या भारताची, आमच्या गोंयच्या धोरण प्रांताची संस्कृताय आमी नकळो. हाकाच लागून जायते फावटी जायते व्हिडियो व्हायरल जातात. कांय दीस फाटीं आमचो आदारी बिस्म हांगा आयिल्लो, आमी ताका एक घालण घातलेलो, तोय व्हिडियो व्हायरल जालो आमच्या आदारी बिस्म साहेबा विरोध. कित्याक आमी जायते फावटी इश्टानू आमच्या भारताची, आमच्या धोरण प्रांताची संस्कृताय नकळो. म्हणटच आमी मागता तुमचे थंय वचून ह्या मिशन एक्झिबिशनांत तुमी अणभव घेवचो. आमचो एक बूक भायर सरलेलो आसा, अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट. आमी जे समारंभ हें समजूंक प्रयत्न करुया. हो बूक पुस्तक शाळांत विक्रेक आसा. तुमकां कोणाकूय ह्या आमच्या पेंडलाक आदार दिवंक जाय, आमच्या ऑफिसांत तुमी वचून दिवचो. इश्टानू, फाल्यां नोव्हेंबराचे 15वेर सकाळीं 10:30 वरांचे मीस आमी किरीत भाशेन दुयेंतां पासत भेटयलेलें आसा. आनी हे मिसार आमी ह्या दुयेंतांक, जाणट्यांक आमी कुमसार करतल्यांव, मीस भेटयतल्यांव, मागतल्यांव पवित्र तेलान. तुमच्या घरांनी दुयेंत मनीस आसल्यार हाडात. हांव जायती फावटी फिरगोज्यांनी गेल्या उपरांत कांय जाणटी विचारतात, बाबा तूं खंयचो? आनी पिलारचो म्हणल्यार ती म्हणटात, बाबा ब्रेस्तारा दिसाक मागणें कोत्ताना आमचे पासत मागात. तोरणे पिरायेर आमी पिलार येतालीं, आतां जायना. म्हणटच आमी तुमचे लागीं मागता इश्टानू, तुमच्या कुटुंबांनी जाणटी मनशां आसात हाडात. तेच पुरी फाल्यां रातचे वेळार आमचे नायट विजील आसा.
फाल्यां शुक्रारा दीस रातचे 9:30 ते सकाळीं 5 पर्यंत नायट विजील आसात. आनी नायट विजिलांत आमी केरीत भशेन मानिवंत आगलेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतले हांव. म्हणटूच तुमी येवन तुमचो सांगात, तुमचो आशिर्वाद आमकां दिवचो. बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींत ब्लड बँक हाच्या सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत आसतलें. जांकां आपलें रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले राती 6 वरां न्हीद पडूंक जाय, ना तो रगत दिवंक जावचें ना. रगत दिवपाची पिराय 18 ते 60 वर्सां पर्यंत. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलो एक बरोच ब्रेकफास्ट वो नास्तो करून येवचें. इश्टानो, तुजें रगत दान जातलें तुज्या घरच्यांक एक देणें. रगताचें दान म्हणल्यार गरजेवंतांक जिवीत. म्हणटूच ही गजाल तुमी तुमच्या इश्ट मित्रांक सांगची, दुसऱ्यांकूय कळोवची आनी हे भशेन रक्तदाना वरवीं जायतो आशिर्वाद सांगात तुमचो दुसऱ्यांक दिवचो. मोगाळ इश्टानो, मानिवंत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज सिंपल आनी राहुल दाबोली वास्कोतान अशें सांगूंक सोदता. जेन्ना 2023 वर्साक हांव दुसऱ्या फावटी गोरवेसपणान बेसार आसली तेन्ना दोतोरान म्हाका कळयलें की म्हज्या गोरवान उदक चड आसलें. त्या खातीर कुसव्यांत आसलेलें गोरव संकश्टान आसलो आनी भुरगें गोडेक वांचूंक पावचें ना. हांव एकदम निराशी जालें आनी त्या आकांताच्या वेळार हांवें मानिवंत आग्नेलाक उलो मारलो. म्हाका जल्मा दिवपाची आसा ते दुसऱ्या भुरग्याक खुशी भाशेन वाचूय म्हूण. मानिवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी कोश्टांतल्यान ओरचुऱ्या मदें म्हाका एक सोबीत सुंदर बाय जालें. हांव देवाक दिन वाचतां आनी विघ्नूच मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूं म्हणून मागता. इश्टानो, भावार्थान केलेलें मागणें आनी भावार्थान केलेलें मागणें देव जिरूल आयकता. तुज्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसात, भियेनाकात. तुमचो भावार्थ जागोय आनी हेच भावार्थान इश्टानो हे वेळार तुमची इंतेसावां मानिवंत आग्नेला वरवीं देवाक उबार. आनी तुमची इंतेसावां उबारतना जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला, तांचे पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी केरीत भशेन मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळोवंक मागतात. तर इश्टानो, ही सगळीं इंतेसावां एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावन मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळखता आनी तीच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानियेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोड परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. एक रीत मागणें जी 8च्या मिसाक आयलेली आसा मातशे भायल्यानूच रावची. ह्या मिसाचो लोक पयलो भायर वचून दी
आनी उपरांत तुमी 8 मिसाक आयिल्ली ती भितर येवची. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. आठांच्या मिसाक आयिल्ल्या लोकांक हांव मागता मातशे भायल्यानूच रावची. हे लोकांक पयलीं भायर सरून दी, उपरांत मातशे तुमी भितर येवची. 8 वरांच्या मिसाक आयिल्ल्या लोकां लागीं मागता मातशे भायल्यानूच रावची.